सरकारान हेर मागासवर्गीयांक आरक्षण दिनासतना वेंचणूक कशी जाहीर केली असो प्रश्न करीत आमदार रुदॉल्फ फर्नांडीस हाणें सरकाराचेर आरोप केला। तशेंच तांकां आरक्षण दिनासतना सरकार हेर मागासवर्गीयांचेर अन्याय करता अशें रुदॉल्फ म्हणटा। मजगतीं आमी वेंचणूक जाहीर केल्ली ना वा फुडें धुकलेल्ली ना ती वेंचणूक आयोगान केल्या अशी जाप मुख्यमंत्र्यान दिली। तशेंच ओबीसी आरक्षण रोटेशनाच्या आदाराचेर जाता अशें मुख्यमंत्री सांगता। मेन म्हाका इतलें विचारपाचें आहा, गव्हर्मेंटान ओबीसी रिजर्वेशन करिनासतना कशें इलेक्शन डिक्लेअर केलें? पंचायत ओबीसी तुमी डिक्लेअर करूंक जालें पयलेंच, तें करिनासतना तुमी हें करप हें सारकें न्हू। हो इनजस्टीस जालो आमच्या गोंयच्या लोकांचेर आनी ह्या रिजनाक लागून कोर्टान वचोसो तुमी रावपाचें न्हू आनी हुंचेंच इलेक्शन पोस्टपोन करप सारकें न्हू। हें आमचें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आमचें चेंज जावपाक ना। जेन्ना डेट आहा हुंचे इलेक्शनाची ती इलेक्शनाची डेट त्याच दिसा येवंक जाय। आफ्टर 5 years आमचे कॉन्स्टिट्यूशनान क्लियर म्हणलेलें आहा पोस्टपोनमेंट करूंक जायना। फकत नॅचरल कॅलेमिटीज जेन्ना वॉर मागीर पॅन्डेमीक व्हडलें तसलें कितें जाल्यारूच तुमचेर पोस्टपोन करूंक जाता। तुमी गव्हर्मेंट तुमकां जाय तशें करता आनी अशें ह्या फुडें जावंक कारण ना। स्पीकर सर, इलेक्शन डिक्लेअर्ड इलेक्शन कमिशन करता, आमी करिना। आणि ताणें जो म्हटलो इट इज अ नॅचरल कॅलामिटीज, पावस खूब मोठ्या प्रमाणात आसलो म्हणून आमी फक्त कोर्टाक रिक्वेस्ट केल्ली की आतां 10 तारखेची जर खूब व्हडलो पावस पडलो, पूर आयलो ओके जाल्यार वोटींग पर्संटेज कमी जावपाक शकता। हें कन्सिडर करून आमी म्हटलेलें की फक्त 1 म्हयनो फुडें दी म्हणून। आमी चड तेंप मागोवंक नाशिल्लो, इट इज आमची रिक्वेस्ट आशिल्ली। तो जे आरोप करता सरकाराचेर ते योग्य न्ही। म्हजें सरळ म्हणणें आसा, सरकारान फक्त लोकांक म्हणजे वोटिंगाक वयतलो आसत जाल्यार धो पावस पडलो आसत जाल्यार वोटिंगूच जावचें ना। प्रत्येकाक आपलो वोटींग रायट्स जो आसा हो जर दितले आसत जाल्यार नॅचरल कॅलॅमिटीजचो विचार करून त्या अनुसार आमी रिक्वेस्ट केल्ली। आमी खंयसरूच पोस्टपोन करूंक ना किंवा इलेक्शन कमिशनानूच डिक्लेअर केल्लें आसा।